मिसाचेर बलिदान करून आमचो गवळी बाप भोवमानी करून आज बेसाय Filipneri Pedal, pada Olavo Kayado, आणि आमच्या मनीस पातिकार Orlando Marquesa बरोबर या प्रेमविरात भितर सरता. गीत गाऊया गायनाच्या जगात W70 मोगाल गुरु भोर्या गोव्या पेज 273. तू घे हांव म्हाजो कॅमेरा व्हिडिओ आय एम ओके यू डू. No, you take, Baba. You take. I'm okay. मोगाच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देव कृपेन आनी मोगान भरलोली सांज आवडेता.
आयज रेस मागोसचे पवित्र सोबेत एक व्हड खुशालकायेचो आनी उर्बेन भरलेलो दीस. कित्याक 80 दिसा 40 आनी 7 तरणाटी फावो ती तयारी केल्या उपरांत तिरावणेचो संस्कार घेवन आनी जेजूची गोवाय जावन आयल्या. कांय वर्सां फाटीं ह्या तरणाट्यांक आपल्या आवय बापायनी पवित्र स्नान, ख्रिस्त प्रसाद आनी संदानाचो संस्कार घेवन ह्याच देव मंदिरांत हाडलेली. आयज बरे भाशेन तयारी जाल्या उपरांत तिरावणेचो संस्कार घेवन तांकां परत ह्या देव मंदिरांत तांची आवय बापूय घेवन आयल्या. तोरांनी सगळीं खुशालकायेन आनी भक्तीपणान भाग घेवया. आनी आतां गीत गावया गायनाच्या जयार M2 ये आज्ञा बापाच्या पेज 152. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यानो, तिरावणी म्हळ्यार देवाचेर आमचो बाबात थीर करप वो गोट करप. दुसऱ्या उतरांनी पवित्र आत्म्याची मोर घेवप. मनशां आनी देवा सोबे सोंबून गोट करप. एक भोव लांब बावाटाची आकांनी आनी फावो ती तयारी केल्या उपरांत
आयज आमची 40 आनी 7 तरणाटीं रेस मागूस इगोर्जेन थिरावणेचो संस्कार घेवंक फुडें सरल्यान. जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टार आनी खुर्साचेर मरना उपरांत शीस भिवन निराशी जाल्ले, पूण जेजूच्या पुनर्जिवनपणा आनी स्वर्गांत चडल्या उपरांत जेजून बसायलो पवित्र आत्मो तांचेर देवलो. तेन्ना तांचें सगळें जिवीत बदल्लें आनी ते पवित्र आत्म्यान भरले. भावार्थान बरोवन जेजूचे साक्षीदार ते जाले आनी आठव्यो भासो उलोवन जेजूक परगटूंक लागले. हेच मनान धरून आमी आयचे समारंभेक विशय घेतला, क्रिस्ताची साक्षीदारां जावंक पवित्र आत्म्या आमचेशी राव. तर असल्याच भावार्थान भरून पवित्र आत्म्याची देणी आमच्या तरणाट्यांक फावो जावंक आनी ह्याच बोलान ती वेता थंयसर आपले बरे देखीत आनी आपल्या बऱ्या कोन्या वरवीं जेजूची साक्षीदारां जावंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना आमी सगळीं मागुया. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी आयज थिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या अपुरबायेच्या तरणाट्यानो, कसल्या पावणांनी बरोवन आमी हे दोबाजीक थिरावणे संस्काराचे समारंभेन वांटो घेवंक आयल्या, ते आमकां आतांच हे आमचे तरणाटे उमेदवारांनीन उगडास केला. तुमच्या बावतिस्माच्या दिसा तुमकां बावार्थाचें देणें मेळ्ळेलें. ह्या बावार्थाची खोलायेन ओळख घेतल्या उपरांत आयज थिरावणे संस्कारा उदेशी सर्गींचो बाप तुमकां पवित्र आत्म्यान मागता. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवन तुमचो बावार्थ थिरायता आनी आपल्या पुता जेजूची साक्षीदारां जावंक पाठयता. आमचें सगल्यांचें खोतखोतीत मागणें जावं दी. पवित्र आत्म्या देवून ये. थिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर देवून ये. तांच्या आवय बापायांचेर देवून ये. आमचे रेज मागूस पवित्र सोबेच्या दर एका वांगड्याचेर आनी दर एके आमचे फामिलीचेर एके नवे भाशेन ये, देवून ये आनी आमकां सगल्यांक तुज्या पुताचे दिरादीक गोवाय कर. हे पवित्र आत्म्याचें श्रेश्ठ देणें स्विकारूंक आमचीं काळजां आनी मनां तयार करूंक पयले स्वातेर देवा मुखार आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून खालतीकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी सगळीं आमचीं पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. Christ,
प्रार्थूया. कोणवाल्या बापा, तुवें केल्ली बासावणी पाडून तुज्या पवित्र आत्म्यान आमचेर सगल्यांचेर आनी खेरीतपणी आयज हो थिरावणे संस्कार घेवंक वेतेल्या ह्या आमच्या उमेदवारांचेर धाड आनी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताच्या शुभ वर्तमानाक मनशा मुखार आमी साक्षी दिवंक ताच्या दिरान आनी बोळान आमकां बोर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भावा भयणीनो, ह्या वेळार आमी देवाच्या उतराचो सेवा दरम्यान भितर सरतना देवाचें उतर आमकां परगट जातलें. मन शांत दवरून देवाचें उतर आयकूंक आमी तयार जावया. पयले वाचपान वेगवेगळी देणी आसात, पूण आत्मो एकूच. वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो आसात, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो म्हूण भाग्यवंत पावलू कोरिंथकारांक बरयलोले चिटींत सांगता ते आमी आयकुया. भाग्यवंत पावलून कोरिंथकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, वेगवेगळीं आत्मीक देणी आसात, पूण एकूच आत्मो वेगवेगळ्यो चाकऱ्यो, पूण एकाच सोम्याच्यो चाकऱ्यो त्यो. वेगवेगळीं कामां, पूण सगल्या सोवें सगलें कोत्ता तो देव एकूच. सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एक भाशेन आत्मो दिल्लो दिश्टी पडटा. तो आत्मो एकल्याक देवाचें उतर जाणवायेन परगटचें देणें दिता, तोच आत्मो कोणाक भावार्थाचें देणें दिता. तोच आत्मो कोणाक पिडेवंतांक बरी कोच्चें देणें दिता. एकल्याक ओचोऱ्या कोच्ची पदवी, दुसऱ्यांक देवाचो संदेश दिवचें देणें, आनी कोणाक बऱ्या आत्म्याचें आनी वायट आत्म्याचें कामां आनी सुचना मोदें अंतर वळखूंक गिन्यान दिता. आनी कोणाक विचित्र भासो उलोवचें देणें, आनी कोणाक ताचो अर्थ दिवचें देणें. हें सोगोट एकलो आनी तोच आत्मो कोत्ता. म्हणजे तो आपले खुशे प्रमाणें जण एकल्याक देणी वांटा. खरेंच जशी कूड एक, पूण तिका जायते सांदे आसात, आनी कुडीचे सगळे सांदे पुस्कूळ जावनूय एक कूड घडटा तसो क्रिस्त. खरेंच आमी जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वाधीन, सगळीं एकाच आत्म्या सोवें पवित्र स्नान घेवन एक कूड जाल्या, आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब गायन करून जातलो. तुजो मोदाचो वेस्परो आनी मृदुमेचे रूप नवेको. सगळीं म्हणया. तुजो आत्मोदाचो वेस्परो आनी मृदुमेचे रूप नवेको. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं
आसाय आनी तूं पुजायतात तुजो सोदो लुभात गोठाय आनी ताका पोटभर मेळटा Sabak तुजो आत्मोगात Sorves fora, ani pritumice rup noveko. तुजो स्वासोची जाल्यार ती रोचू येतात आनी प्रितुमेचे रूप तूं नवें करताय सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुवांनी संतोष मेलू जाबाक तुजो Mogar sorves fora, ani pritumice rup noveko. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्परा गितां गायतलो जिवा सोसोर म्हज्या देवाक मंजूर नाड रोचून काडटलो जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष तोशी ही म्हजी उतरां तुका संतोष दिवून Sabak तुजो Mogar sorves fora, ani pritumice rup noveko. उद्गाराक सगळीं उबी रावया Sorves fora zoi, sorves fora zoi, sorves fora zoi, zoi, zoi. Sorves fora zoi, sorves fora zoi, sorves fora zoi, zoi, zoi. तुझी खुशी बाबा बाबा म्हाका दाखय तुज्यो आज्ञा दोवया दोवया म्हाका शिकय Sorves fora zoi, sorves fora zoi, sorves fora zoi, zoi, zoi. Sorves fora zoi, sorves fora zoi, sorves fora zoi, zoi, zoi. शुभ वर्तमानान भाग्यवान जुवाव आमकां सांगता बापासून निबजता तो स्वताचो आत्मो जेजू विशीं गोवाय दितलो चितान आयकुया Sorvespor तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं स्वामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें संवसार तुमकां जोडटा जाल्यार तुमकां जोडचे आदीं तो म्हाकाय जोडला म्हूण जाणो जायात तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले वेंचून काडल्यात देखून संवसार तुमकां जोडटा चाकोर आपल्या दोनया परस व्हड न्हय अशें हांवें तुमकां सांगलां
ताचो उगडास दवरात. ताणी म्हाका दुमाडो दिला जाल्यार ती तुमकांय दुमाडो दितली. ताणी म्हजें उतर सांबाळना जाल्यार तुमचेंय सांबाळटली. पूण हे सगळे म्हजे पासो ती तुमकां करतली, कित्याक जाणें म्हाका पाठयला ताका ती वळखनात. जाका बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती. मुणगे बापा सावन निपजता तो स्वताचो आत्मो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तान तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोबाय जातल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शोक वोडतो मानये. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोशा मोगाच्या बाबा भयणीनो आनी खरीत भाशेन आयज तिरावणे संस्कार घेवंक वेतल्या प्रितीच्या तरणाट्यानो व्हडे खुशालकायेच्या आनी भोक्तीच्या भावनांनी भरून आमी हे दोबाशीक तिरावणे संस्काराचे समारंभणेन वांटो घेवंक आयल्या. कोवीड महामारीक लागून जायत्या आमच्या फिरगोसांनी हे तिरावणे संस्काराचे समारंभणेची तारीख आलोवची पडली. देवान आयज आमकां हे आमचे फिरगोशेन हो तिरावणेचो संस्कार समारंभोवंक फावो केलें देखून देवाक आर्गां, देवाक आमचो दिनवास. देवान तुमकां हो संस्कार घेवंक वेतल्या तरणाट्यांक, तुमच्या आवय बापायंक आनी आमचे गांवचे पवित्र सभेच्या सगळ्या वांगड्यांक बरे भलायकेन आनी सुरक्षीत सांबाळची. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो, गेल्ल्या वर्सा ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान एका 15 वर्सांच्या तरणाट्याक पवित्र सभेन भोक्तिमोत म्हूण परगटलो. अ यंग पर्सन, कार्लो आकुतीस बाय नेम. 15 वर्सांचो तुमचे सारकेलो तरणाटो ताका भोक्तिमोत म्हूण पवित्र सभेन आल्ताराचो मान फावो केलो. अ यंग मॅन लायक यू was declared blessed last year. Carlo Acutis. 1991 वर्सा 1991 तो जल्मलो आनी 2006 15 वर्साचे पिरायेर हो तरणाटो संपलो आनी 15 वर्सां भितर ताका येदो व्हडलो मान फावो जालो. कितें केलें काय ताणें कार्लो आकुतिसान? तो तुमचे भाशेन म्हजे भाशेन भुरगो आसतना ताका बावतीस पवित्र स्नान मेळ्ळो. बावतिस्मा उदेशीन ताका बाबाडताचें देणें मेळ्ळें आनी ताच्या आवय बापायन ल्हानूसतान कार्लोक बाबाडतान वाडयलो. जेजूचो मोग ताच्या काळजान रिगोयलो आनी ल्हानूसतान खंय 4-5 वर्सांचो आसतना तो आपले मायक आपल्या पायक सांगतालो, मामी डॅडी म्हाका बायबल वाचून दाखय, म्हाका जेजूची खबर आनीक जाणो जावंक जाय. ल्हानूसतान बाग्यो तांच्या जिविताचीं पुस्तिकां, स्मॉल बुकलेट्स ऑफ द लायफ्स ऑफ सेंट्स हो भुरगो वाचता. भायर खंयसरूय ताचे मायन पायन ताका भोवंक व्हेलो, एक इगोर्ज दिसती पडली, एक कपेल दिसती पडलें जाल्यार तो आपले मायक पायक सांगतालो, मामी डॅडी हांव इगोर्जेन वचूंक सोदतां, म्हाका जेजूक मेळूंक जाय, आय वॉन्ट टू मीट जीजस. जेजूच्या मोगान ल्हानूसतान वाडलो. खंयसरूय बरीं फुलां दिसलीं जाल्यार हो भुरगो ती एकठांय करतालो, खंय हाडून सायबीण मांयची इमाजी मुखार घालतालो. सायबीण मांयची भोक्ती ल्हानूसतान ताच्या काळजान आसली. युरोपाच्या फिरगोसांनी आमचे भाशेन 7-8 वर्सांचे पिरायेर भुरग्यांक पयलो कोमयाव मेळ्ळो ना. चडसो 10 वर्सां 12 वर्सां जातूच पयलो कोमयाव थंय घेतात. पूण हो भुरगो 6 वर्सांचो आसतना कार्लो आकुतीस तो आपले मायक आपल्या पायक बोगोर बोगोर सांगतालो, खंय मामी डॅडी हांव पयलो कोमयाव करूंक सोदतां, हांव जेजूक घेवंक सोदतां. आनी ताची उर्बा पळोवन न्हयच ताच्या माय पायन
पूण ताच्या पादवीकारान 7 वर्सांचे पिरायेर ताका पयलो कोमयाव दिलो खंय. आनी कार्लोन व्हडे भोगतीन पयलो कोमयाव घेतल्या उपरांत हो भुरगो केन्नाच मिसाची बॅट चुकोय नासलो. नोयस दीस पडटो मिसान वांटो घेवंक वेतालो, पूण मिसा आदीं वचून परम संस्कारा मुखार ताबडनाकला मुखार वचून मागणें करतालो. आनी केन्नाय मिसा आदीं वचूंक घडोवंक ना जाल्यार मीस जाल्या उपरांत कोमयाव घेतल्या उपरांत मिसाची बॅट सोमतोच परम संस्कारा मुखार सांतिस्मा मुखार वचून मागणें करतालो. जेजूच्या मोगाचो भुरगो आसलो, एकदम हुशार भुरगो आसलेलो. आनी ताच्या गुणा मदें एक गूण तो कंप्युटर एक्सपर्ट आसलेलो. ल्हानूसतान कार्लो कंप्युटर म्हळ्यार ताका भुरग्यांचो खेळ कसो आसलो. ही वॉज एन इंटरनेट विजीट रायट फ्रॉम हिज यंग एज. आनी जरी तर एका वदान हो भुरगो जेजूच्या मोगान वाडलो जाल्यार, जायत्या गुणांनी बोल्लोलो आसलो जाल्यार ताणें हो जेजूचो मोग दुसऱ्या सोबें दाखयलो. तो एकदम गिन्यानान हुशार आसलो, पूण आपले क्लासीन आपल्या कोणीय सांगाती हुस्कोत शिकपान हुस्कोत आसलो जाल्यार, कोणूय गरीब आसलो जाल्यार तांचे सगळें हुस्को दाखयतात. आनी नोयस दुसऱ्या भुरग्यां मदें जाणट्यांचो, पिडेस्तांचो, अदीक करून घरदार नासलेल्यांचो, होमलेस जीं स्टेशनाचेर न्हिदतात, जीं जायते फावटी रस्त्यांचेर येवानाक कुट्टात, तांचे सगळें ताका खिरीत हुस्को आसलो. कार्लो कोणेंय कितें गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट बा दिलो जाल्यार तो गिफ्ट वापरून असल्या मनशांक बेडशीट्स, उशीं वांटतालो. पूण 11-12 वर्सांचे पिरायेर पावतोच ह्या तरणाट्याक कॅन्सराची पिडा जाल्या म्हूण गवलें. रोगताचो कॅन्सर, ल्युकेमिया जाल्या म्हूण गवलें. आनी आपल्याक कसली मोर्नादीक पिडा जाल्या पूण आनीक चड वर्सां वाचचो ना म्हूण हो तरणाटो निराशी जालो ना. ताणें कितें चिंतलें? ताणें चिंतलें खंय म्हाका देवान कितले गूण दिल्या. आय एम इंटेलिजंट, आय एम गिफ्टेड विथ सो मेनी गिफ्ट्स. आनी अदीक करून हांव कंप्युटर एक्सपर्ट. हांव मरचे आदीं जेजूचो मोग विस्तारूंक, जेजूक गोवायकी दिवंक, टू गिव विटनेस टू जीजस हांव कितें तरी करतलो. आनी ताणें कितें केलें? ताका कॅन्सर जालो म्हणटच ताका सोंपेपणी भोवंक जायनासलें, खाटीर पडलो. पूण खाटीर रावून युरोपाच्या जायत्या इगोर्जांनी परम संस्कारान आसलेल्या जेजून जायतीं विस्मितां ओशापां केल्यान. ताका आमी युकरिस्टीक मिरेकल्स म्हणटा. ताणें आपल्या घराच रावून, आपल्या कुडानूच रावून कंप्युटर एक्सपर्ट कसो इंटरनेटा उदेशी ह्या विस्मितां वयर जायती माहिती एकठांय केली. ही कलेक्टेड ऑल द इन्फॉर्मेशन about the Eucharistic miracles. आनी आपूण मरचे आदीं 1 वरोस आदीं कार्लो आकुतिसान एक युकरिस्टीक वेबसायट सुरू केली. परम संस्कारान आसलेल्या जेजूची भक्ती विस्तारूंक, जेजूच्या मोगाक गोवायक दिवंक मरचे आदीं ताणें ही युकरिस्टीक वेबसायट सुरू केली. भावा भयणीनो, तरणाट्यानो, ह्या तरणाट्याक ताकाच कॅन्सराची पिडा जाल्या. ताका ब्लड कॅन्सर जाला आसतना आपल्या जिविताच्या शेवटाक पर्यंत जेजूच्या मोगाचो गोवाय कसो जियो, परम संस्कारान आसलेल्या जेजूची भक्ती, डिवोशन विस्तारूंक ताका खंयचें बोळ आयलें गाय? ताका कोणें घोटाय दिली गाय? न्हय दुसऱ्यान भोगोर्ताच्या काळजान आसलेल्या जेजूच्या आनी बापाच्या पवित्र आत्म्या. होच पवित्र आत्मो तरणाट्यानो ह्या संस्कारा उदेशी आयज तुमकां मेळटा. होच पवित्र आत्मो आमच्या दर एका जेजूच्या पाटलावदाराच्या काळजान जियेता. बाबा भयणीनो आनी तरणाट्यानो, जेजूचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयता. आमी पवित्र पुस्तकान वाचता कोण भाशेन तरणाटो जेजू जेन्ना आपलें उक्तें जिवीत मुणयारपण सुरू करूंक वेतालो तो जोआंव बातिस्ता सरशी जॉर्दान नदीन पवित्र स्नान बावतिस्म घेवंक वेता. खरेंच म्हळ्यार जेजूक बावतिस्माची गरज नासलेली. जीसस डीड नॉट नीड टू बी बॅप्टायज्ड. बावतिस्म आमकां पातकी मनशांक, जेजू देवाचो पूत, ताचे सगळे पातकाची सावळी नासलेली. जेजूक बावतिस्माची गरज नासलेली. पूण जेजू आमचे भाशेन ल्हान जाता. पातकी कसो जोआंव बातिस्ता सरशी पवित्र स्नान घेवंक वेता. आनी जोआंव बातिस्त आमकां सांगता कोण भाशेन ताणें जेजूक जॉर्दान नदीच्या उदकान पवित्र स्नान दिना फुडें ताणें स्वर्ग उक्तो जाल्लो पळयलो आनी पवित्र आत्मो येवन जेजूचेर बसलो आनी सर्गेच्या बापान
ही उतरां उचारलीं, ओ म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचेर सगळें म्हजें दादोसपण दवरलेलें आसा, तुमी ताचें आयकात. ही इज माय बिलवड सन, ऑल माय जॉय लायज इन हीम, लिसन टू हीम. जेजूचें जिवीत पवित्र आत्मो चलयता आनी जेजूच्या जिविताची दर एक घडी पवित्र आत्मो चलयतालो देखून जेजू कोण भाशेन जियेलो, आपल्या बापाच्या मोगाचो गोवाय कसो जियेलो. बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरीट जीसस लिव्ड एज अ विटनेस ऑफ हिज फादर्स लव. आनी कोण भाशेन जेजून पवित्र आत्म्याच्या बळान आपल्या बापाच्या मोगाक गोवायकी दिली काय जायत्या भासांनी. हांव तुमकां तिनूच वस्तूचो उगडास करता. पयले सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्या मनशां सोबें हुस्को दाखयलो. ताका सगल्यांचें पडलेलें, कोणाकूच ताणें आपल्या मोगाचे वेंगेतलो भायर दवरलो ना. तो भुरग्यांची आपुरबाय करतालो. जेजू तरणाट्यांचो इश्ट आसलेलो, ताका जाणट्यांचो हुस्को आसलो. कोण पिडेंत कश्टवतालो, कोण एकसूरपणान जियेतालो, कोण पातकाच्या बाराकाल चेपलेलो, कोण दुर्बळकायेक सांपडलेलो, कोणाक कोड फुटून समाजाचे देगेक शेवटलेलो, कोण आपलो दुस्मान आसलो, असल्यांचें सगल्यांचें जेजूक पडलेलें. ही वॉज कन्सर्न अबाउट एवरी वन. जीसस केअर्ड फॉर एवरी ह्युमन पर्सन. दुसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजून सगल्यांची आस्त्या तोंडान सेवा चाकरी केली. तो अशें म्हणटालो, हांव सेवा घेवंक येवंक ना, हांव सेवा करूंक आयला. आनी आपल्या आख्खें जिवीत भर दुसऱ्यांची, अदीक करून ल्हानांची, दुबळ्यांची, पिडेस्तांची सेवा केल्या उपरांत मोरचे आदीं जेन्ना जेजू एक निमाणें जेवण करतालो, त्या जेवणा मेजार आसतना जेजू उठलो, आपलें आवरण काडलें, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदलो आनी आपल्या हातांनी उदक आनी तोस घेवन आपल्या शिसांचे पांय धुवंक लागलो. आनी जेन्ना पेद्रू सरशीं तो पावलो, पेद्रू सगलो उचांबोळ जालो. पीटर वॉज डिस्टर्ब. ताणें जेजूक म्हळें, सायबा, हांव तूं म्हजे पांय धुताय, हांव तुका म्हजे पांय धुवंक केन्नाच दिवचो ना. कित्याक पेद्रू उचांबोळ जालो काय? जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजान पांय धुवप म्हळ्यार सेवकांचें काम न्हय आसलेलें. एट द टायम ऑफ जीसस द वॉशिंग ऑफ द फीट was not the work of servants, it was the duty of slaves. जेजू देवाचो पूत एक गुलाम कसो ल्हानविकायेन, खुशालकायेन आपल्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत तो आपल्या शिसांक सांगता, तुमी म्हाका समी म्हणटात न्हय, तुमी म्हाका गुरू म्हूण पाचातात न्हय, हांवें तुमची सेवा चाकरी केल्या जाल्यार तुमी म्हजे शीस. एकामेकाची सेवा चाकरी करून म्हजे गोवाय जायात. बी विथ माय विटनेसीस through your service, humble service. आनी तिसरे सुवातेर पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजू सगल्या मनशां सोबें दया दाखयता, काकळूत दाखयता, सगल्यांक भोगसणें दिता. न्हयच पातक्यांक उदारपणान तांची पातकां बक्षिता, पूण खेरीत भाशेन आपल्या दुस्मानाक जायते जाण जेजूक पिसो म्हणटाले, ताचेर देंवचार बसला म्हणटाले, तो खुर्साचेर उमकळटना ताच्यो मस्कऱ्यो कोत्ताले. जेजूक बळ आसलेलें एकूच उतर म्हणून आपल्या दुस्मानाचो नाश करूंक ताका पदवी आसा. पूण जेजून आपलें बळ, आपली पदवी केन्नाच कोणाक वायट करूंक वापरली ना. परतेंच जाल्यार खुर्सांतान ताणें म्हळें, बापा तांकां बोगोस, कित्याक ते नकळत कितें करतात ते. आनी हे भाशेन पवित्र आत्म्याच्या बळान सगल्यांचो आमचो हुस्को धरून, सगल्यांची आमची सेवा चाकरी करच्या मनान, सगल्यांक आमकां बापाची काकळूत दया जोडच्या मनान, खुर्साचेर आपल्या जिविताचें बलिदान करून पुनर्जिवन जाल्या उपरांत जेजून आमकां आपल्या शिसांक सांगलें, जशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, हांव तुमकां म्हजो पवित्र आत्मो दितलो. ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमी वचात आनी सगल्या संवसाराक, सगल्या वेळार, सगले सुवातेर म्हजे गोवाय जायात. तरणाट्यानो, हो पवित्र आत्मो आयज तुमकां जेजू दिता. बावतिजमाच्या दिसा ह्या तरणाट्या भाशेन तुमकांय बावार्थाचें देणें मेळ्ळेलें. त्या दिसा तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात आनी तुमकां पवित्र स्नान दितेल्या पाद्रीन पास्कांचे वातीन एक वात पेटोवन तुमच्या मांयच्या, तुमच्या पांयच्या, तुमच्या पदोन मदोन्नीच्या हातान घालून म्हणलेलें, घेयात उजवाड क्रिस्ताचो, रिसीव द लायट ऑफ क्रायस्ट. त्या दिसा भावार्थाचो उजवाड तुमकां मेळ्ळलो. पूण तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात, पूण उपरांत तुमी मात वाडूंक लागल्यात
तुमच्या आवय बापायन कार्लो आकोतिसाच्या पाय माय भाशेन तुमकांय बाबाडतान वाडयली, तुमकां जेजूची ओळख दिली, जेजूच्या मोगान तुमकां ल्हान व्हड केली आनी ताचे भाशेन तुमी पयलो कोमन्यांव घेतलो. आनी आतां इतलीं वर्सां तुमच्या यादनिकांनी, देव संदेशकारांनी, गवळीक फिरगो सभेच्या वांगड्यांनी, तुमच्या इस्कॉलाच्या शिकोवप्यांनी तुमकां बाबाडतान वाडयली. जेजूचो मोग तुमच्या काळजान रिगोयलो आनी आयज जेजू तुमकां एक एकल्याक पवित्र आत्म्यान मागता. पवित्र आत्म्याच्या सातूय देण्यांनी भरून आपले साक्षीदार, आपले गोवाय जावंक पाठयता. तरणाट्यानो, पवित्र आत्म्याची देणी कसली ती तुमी दोतोरनीन शिकल्यात आसतली न्हय की ना? You have learned what are the gifts of the Holy Spirit with which you are going to be endowed today. आनी पवित्र आत्म्याची देणी घेतली म्हणटोच कसली पवित्र आत्म्याची फळां तुमी दिवंक जाय तें बी तुमी शिकल्यात. पवित्र भाग्योंत पावलू गालासेकारांक बरोवन म्हणटा, पवित्र आत्म्याची फळां ही जावन आसा शांती, खुशालकाय, बरेपण, एकामेकाचो हुस्को, एकामेकाची सेवा चाकरी, सोंसणीकाय, समजीकाय, दुलोबाय, आपदोमावणी, सेल्फ कंट्रोल ही पवित्र आत्म्याची फळां जावन आसा. तरणाट्यानो, आयजतान जो पवित्र आत्मो तुमी घेतात, तो पवित्र आत्मो तुमकां पयले स्वातेर ओडटलो कितें करूंक? जेजूच्या एकवटान जियोंक, जेजूक तुमच्या जिविताचो मास करूंक. कार्लो आकोतिसान आपल्या जिविताची पाळां खोल खोल जेजू सवें रिगोयलीं, तेच भाशेन तुमी फांटे कशे जेजूक दाखवेलीक चिकटून रावूंक पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो. पूण दुसरे स्वातेर ज्या मापान पवित्र जेजूच्या एकवटान तुमी वाडून वेतात, तोच पवित्र आत्मो तुमकां जेजूचे गोवाय जावंक बळ दितलो. कोण भाशेन? जेजू जियेलो ते भाशेन. पयले स्वातेर जेन्ना आयजतान पवित्र आत्म्याच्या बळान तुमी तुमचें आपलेपण, सेल्फिशनस फाटीं धरून दुसऱ्यांचें चिंतात. तुमच्याच घोराब्यान जेन्ना माय पाय सगळें हुस्को दाखयतात, तुमचीं भाव भयणां आसात, घोडेक कोण जाणटो आसा, शेजारा घोडेक कोण एकसूरपणान जियेता, कोण गरीब आसा, तुमचे क्लासीन घोडेक कोण शिकपान हुस्कोत आसा, कोण तुमकां बरो लागना. जेन्ना असल्या सवें तुमी हुस्को दाखयशात, वेन यू केअर फॉर सच पर्सन्स, you will be witnesses of Jesus like this young man. दुसरे स्वातेर आयच्या दुसऱ्या वाचपान, पयल्या वाचपान आमी आयकलां, भाग्योंत पावलो म्हणटा जायतीं देणी आसात, पूण ही सगळीं देणी देव आमकां दिता. तरणाट्यानो, बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान कुस्कूट ना जे आमी देवाच्या उतार हातांतलें घेवंक ना. देर इज नथींग इन आवर लायफ वीच वी हॅव नॉट रिसिव्ड फ्रॉम गॉड्स गुडनेस. आमची कूड, आमचे कुडीचो एक एक सांदो, म्हजे दोळे, म्हजे कान, म्हजे हात, ते म्हाका देवान दिल्यात. कोणेच आमी देवाक कुस्कूट फारीक करूंक ना. म्हजे गिन्यानाचे गूण देवान आमकां दिल्यात. देवान आमकां एक एकल्याक काळजाच्या सोबीत गुणांनी नेटयल्या आनी आयज देव पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां भरता. हे पवित्र आत्म्याच्या देण्याची खबर आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकल्या. कोण भाशेन भाग्योंत पावलो म्हणटा देव सगळीं देणी वांडटा आनी ह्या देण्याचो शेवट एकूच, ही देणी वापरून आमी देवाक महिमा दिवंक, दुसऱ्यांक बरें करूंक. तरणाट्यानो, देवान आमकां ही देणी दिल्यान छाती फुलोवन भोंवंक न्हय, गोरवान भरलेलीं तरणाटीं जावंक न्हय, नॉट टू बी प्रावड यंगस्टर्स, पूण ह्या तरणाट्यान केलें तशें आमच्या जिवितान बरेपण शिंपडावंक, बरेपणाचो परजोळ फांकोवंक. आनी तिसरे स्वातेर पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो. जंय रागाचो उजो आसा थंय बोगसण्यांचो उजवाड फांको. जंय आमचे मदें मनशां मदें दुस्मानकायेच्यो ओंटी उब्यो जातात, ती दुर्गा मोडून इश्टागतीचे एकचाराचे पूल बांदूं. जेन्ना आमचे मदें फुटी वेगळो जार पडटा, पवित्र आत्मो तुमकां ओडटलो ह्यो फुटी पयस जावंक आनी समुदायाचे इश्टागतीचे संबंद घट करूंक. तरणाट्यानो, आयज हो संस्कार घेतलो म्हणटोच तुमकां जेजूचे गोवाय, क्रिस्ताचे साक्षीदारां कशीं जियोंक सोंपें लागतलें? बिलकूल सोंपें लागचें ना. जेजूक आमचे खातीर खुर्सार मरूंक सोंपें लागलें ना. कार्लो आकोतिसाक कॅन्सर जातोच जेजूचो मोग शिंपडावंक सोंपें जावंक ना.
तुमकां जायत्यो आडखळी मेळटल्यो. आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून आमकां उगडास केला, संवसार म्हाका जोडलो, तुमकांय जोडटलो. द वर्ल्ड हॅज हेटेड मी, इट वील हेट यू ऑल्सो. बिकॉज आय हॅव चोजन यू, यू वील हॅव टू सफर. जायत्यो ताळण्यो येतल्यो, आडकोळींक फुडो करचो पडटलो, जायतीं आव्हानां चॅलेंजीस तुमकां मेळटलीं, पूण भियोव नाकात. जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. तरणाट्यानो, बाबा भयणीनो, आडकोळींक फुडो करून आव्हानां मुखार भियेना जावन आमी क्रिस्ताचीं साक्षीदारां कशीं जियेतल्या जाल्यार आमच्या जिवितान थोडे ओत्मीक उपाय गरजेचे. Certain spiritual means are necessary. I am reminding you only about 3 spiritual means which this young man, Carlo Acutis, used every day. First, मागणे. जेजू आमकां म्हणटा म्हजे विरेद तुमच्यान कांयच करूंक जावचें ना. जेजू सदांच मागणें करतालो. जेन्ना आमी मागणें करता, एक एकलो आमचें दिसपट्टें खासगी मागणें, डेली पर्सनल प्रेयर. जेन्ना आमी घोराब्यान माय पाय भुरगीं एकठांय जावन फामील कशी मागणें करता, फामिलीचो तेर्स म्हणटा. जेन्ना सेजा सामारी एकठांय जावन समुदायांनी आमी मागणें करता. जेन्ना आमचे इगोर्जेन कोपेलान वचून सेवाधर्मीक मागण्यान आमी वांटो घेता, मागण्या उद्देशी आमचो बाबार्थ घट जाता. मागण्या उद्देशी आडकोळींक फुडो करूंक आमकां घटाय मेळटा. दुसरो उपाय, देवाचें उतर, द वर्ड ऑफ गॉड, जें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. देवाचें उतर आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिविताच्या पावलांक एक उजवाडीक दिवटी. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ लॅम्प फॉर आवर स्टेप्स. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, ताचेर नियाळ करता, त्या उतराचो संदेश आमच्या जिवितान आपणायता, तेन्ना देवाच्या उतरा उद्देशी आमचो बाबार्थ घट जाता. ह्या बाबार्थाक गोवायकी दिवंक देवाच्या उतरांतल्यान आमकां कृपा मेळटा. आनी तिसरो उपाय, मिसाची भेट. कार्लो आकुतीस केन्नाच मीस चुकयनासलो. मिसाची भेट म्हळ्यार देवाचे कृपेची व्हांवती जोर जावन आसा. द होली मास इज द एवर फ्लोईंग फावंटेन ऑफ गॉड्स ग्रेस. जेन्ना आमी जोरी सुरशी वेता, जेन्ना मिसाच्या पयल्या भागान देवाचें उतर चीत दिवन आयकून त्या उतराचो संदेश आमी स्विकारता, जेन्ना मिसाच्या दुसऱ्या भागान जेजूची कूड कोमुन्यवान आमी भोगतीन शेवता, तेन्ना दर एका मिसांतल्यान आमचे मोदें आनी जेजू मोदें जिविताचो संबंद घट जाता. देवाचे कृपेची जोर आमच्या जिवितान, आमच्या फामिलींनी, आमच्या समुदायांनी, आमच्या फिरगोजांनी मिसांतल्यान देवाचे कृपेची जोर घसघशीत व्हांवता. तरणाट्यानो, आयज तुमी आमची 40 आनी 7 तरणाटीं हो थिरावणेचो संस्कार घेवंक जेजूची साक्षीदारां जावंक मुखार सोदतात म्हूण आमी खुशाल जाता. तुमचेर देवाचो आशिर्वाद पडून तुमी जेजूचे दिरादीक गोवाय जावचे म्हूण हे बाबार्थाचे समोरमणेन आमी खोतखोत्यान तुमचे पासत विनंती करता. बाबा भयणीनो, आतां तिरावणे संस्काराची रीत आमी सुरू करता. हे तिरावणे संस्काराचे रितीक 4 भाग आसात आनी ते म्हणल्यार पवित्र स्नानाच्या बासावण्याची उच्चारणी, उमेदवारांचेर हात दवरणी, पवित्र माखणी आनी बावाटाची मागणी. पयलो भाग, पवित्र स्नानाच्या बासावण्याची उच्चारणी. हे रितीन पवित्र स्नाना आनी तिरावणी संस्कारा मोदें आसलोलो संबंद दाखल करूंक पवित्र स्नानाच्यो बासावण्यो ह्या वेळार नव्यान आमी करता. तशेंच तिरावणी संस्कारा वरवीं पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आपलो सोडवणेचो वावर चालू दवरता म्हूण आमी उच्चारतल्या आनी आमी आमच्या बाबाटाचो जबाब दितल्या.
भक्तीपणान ह्या रितीन वांटो घेवया. सगळीं उबी रावया. बाबा भयणीनो, जशें आमी पळयता हीं उमेदवारां पास्कांचे वातींतल्यान आपल्यो वाती पेटयतात आनी आपल्या हातांनी ही पेटलेली वात घेवन बावतिस्माच्यो बासावण्यो ती नव्यान करतलीं. तांचे बरोबर आमी सगळीं हे रितीन वांटो घेतलीं. आमच्या एक एकल्याच्या बावतिस्मांचो आमी उगडास करुया आनी ह्या तरणाट्यां बरोबर आमी ह्यो बासावण्यो नवसो रावून आमचो बाबार्थ जिबो करुया. ह्या बाबार्था प्रमाणे आमी जियोंक वावुरतल्या. ह्या आमच्या तरणाट्यांक बाबार्थाचे गोवाय जावंक आमच्या जिविताची बरी देख दितल्या म्हूण देवाक भास दिवया. तरणाट्यानो, तुमच्या हातांनी ह्यो पेटलेल्यो वाती आसात. ही पेटलेली वात तुमच्या भितरल्या बाबार्थाची भायली खुणा. द लायटेड कॅन्डल इज द एक्सटर्नल सायन ऑफ युअर इनर फेथ. तुमच्या बावतिस्माच्या दिसा तुमी ल्हान भुरगीं आसल्यात देखून तुमच्या माय पायन पदन वदनीन पेटलेली वात दवरलेली. आतां तुमी वाडून व्हडलीं जाल्यात. तुमच्या बाबार्थाची ओळख तुमी घेतली आनी देखून तुमच्या हातांनी ही बाबार्थाची खुणा घेवन ओय हांव पाठ करतां, ओय हांव सोत मानतां म्हणून तुमचो बाबार्थ जिबो करात आनी ह्या बाबार्थाची जबाबदारी चलोवंक देव तुमकां पवित्र आत्मो दिवंक वेता. तें पवित्र आत्म्याचें देणें घेवंक बरे भाशेन तयार जायात. बाबा भयणीनो आनी उमेदवारांनो, सैतानाक आनी ताच्या सगळ्या कोरण्यांक आनी बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. होय हांव पाठ करतां. सोर पोदवेदारा बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेंच्या रोसनाराक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेंतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें, ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोमयाक तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. पवित्र आत्मो सर्वेस्पोर आनी जीवदातार आपोस्लांचेर देंवलोलो त्या परी आयज थिरावणे संस्कारा वरवीं तुमचे थंय खेरीत भाशेन येता. ताका तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सोत मानतात. होय हांव सोत मानतां. ओ आमचो बाबार्थ, होच आख्खे पवित्र सोबेचो बाबार्थ. तो उचारूंक आनी ताचे प्रमाणे जियोंक आमकां ओडवीक आनी अभिमान भोगता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. तरणाट्यानो, आतां वाती पालोयात आनी उजो सारको पालोवन त्यो माकार दवरतोच तुमचे हात जोडून दुसऱ्या भागाची समजणी आयकूंक तयार जायात. दुसरो भाग. उमेदवारांचेर हात दवरणी. हात विस्तारणुकेक एक खेरीत सोमास आसा. पवित्र पुस्तकांत आनी क्रिस्ती परंपरेंत हात विस्तारून दोन फुडारी पवित्र आत्मो दिताले. हीच खुणा बिस्प साहेब वापरता आनी पवित्र आत्म्याक मागणे करता. आमी सगळीं हात जोडून पवित्र आत्म्याचे देणें मागुया. मोगाळ बाबा भयणीनो, देवान आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जल्म दिवन आपलीं भुरगीं केलीं. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून
तांचो बावार थीर करूं आनी आपल्या पुता जेसू क्रिस्ता सारकी तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं मागुया. बाबा भयणीनो आनी उमेदवारांनो, खेरीत म्हत्वाचो वेळ हो. सेनाकलान आंकवार मारी आनी आपोस्ल मागणें करतना पवित्र आत्मो तांचेर जिबांच्या रुपान देंवलो. आमी आतां थोड्यो घडयो ओगीच रावन पवित्र आत्म्याचें देणें मागतले आनी ओगेपणान केल्ल्या मागण्या उपरांत मिसाची भेट भेटयतले यादनीक ह्या उमेदवारांचेर आपले दोनूय हात पातयतले आनी पवित्र आत्मो मागून एक खेरीत प्रार्थन हांव देवाक उबारतलो. पयले सुवातेर घडटा जाल्यार सगळीं आमी आमचे दोनूय हात जोडून थोड्यो घडयो ओगीच रावन आंकवार मारयेच्या एकवटान रावन ह्या आमच्या तरणाट्यांचेर, तांच्या आवय बापायांचेर आनी आमचेर सगल्यांचेर पवित्र आत्मो आनी पवित्र आत्म्याची सगळीं देणी दिवची म्हूण खतखत्यान मागुया. सोर पोदवेदारा देवा, आमच्या सोमिया जेसू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्यांक तांचो शेराती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बूद आनी गोठाय, समजणी आनी भोक्ती तांकां लाबय आनी तुजे भिरांतीन तांकां भोर. जेसू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. तिसरो भाग. पवित्र मागणी. तेल पवित्र आत्म्याची खुणा, पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी ताच्या गुणाची बोरती देंवता म्हूण दाखोवंक आदल्या काळार प्रवाद्यांक, यादनिकांक आनी राजांक तेलान मागताले. तेच पोरी तिरावणे संस्कारान पवित्र आत्मो देंवता, पवित्र स्नानाची कुरपा तिरायता आनी देवाचे राज विस्तारूंक कुरपा मेळटा. हेच कुणांक ह्या वेळार आमच्या दर एका तरणाट्यांक गवळी बाप तेलान मागतलो. आमी समेस्तांनी मागणाचें वातावरण सांबाळुया आनी तांचे पासत मागणें करुया. ही मागणेची रीत चलतना फकत उमेदवारांनी उबी रावची. दुसरे आमी बसून गायन करून सांगलां ते भाशेन आमचे मागणें आमी चालू दवरुया. सगळ्यांनी मास्क काडचें आनी हात जोडून फुडें वचचें. पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. लिस्मा गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Darla.
द्यायला गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Marisa गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Solange गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Riza गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Kaliza गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Caitlin गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Eslin गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Rolinda गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Rina गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Caroline गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Charlotte गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Christiana गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Kelly गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Clincher गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Tanisha गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Venzi गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Marcia गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Delilah गेमोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची
शांती तुझे सवय आसूं Tabitha. Tabitha Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Aaron. Aaron Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Wilson. Wilson Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Jason. Jason Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Mark. Mark Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Tal Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Cain Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Ethan. Ethan Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Joshua. Joshua Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Avejon. Ave John Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Marvin. Marvin Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Edwin. Edwin Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं तुमच्या सगळ्या Manuel. Manuel Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Cloyd. Cloyd Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Wayne. Wayne Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची Amen. शांती तुझे सवय आसूं Steve. Steve Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Caden. Caden Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय आसूं Colvin. Olvin Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची Amen. शांती तुझे सवय आसूं Carl. Carl Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची Amen. शांती तुझे सवय आसूं Thank you.
Dwayne Gemor पवित्र आत्म्यांच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Ashton Gemor पवित्र आत्म्यांच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Stavros Gemor पवित्र आत्म्यांच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Rock Gemor पवित्र आत्म्यांच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Malcolm Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Joe Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो. Samson Gemor पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझे सवय असो.